सगळ्यांक बरी सकाळ आवडटा, आयचो दीस आवडटा आनी म्हाका दिसपा लागलें की क्लासरूम सिच्युएशनचेर टिचरीन ताणें उलयतली, भुरगीं आयकतलीं, थोडे वाद येतातलीं, खबरो मारतलीं, थोडीं आपआपलें कितें काम करतलीं आनी मागीर सर्टिफिकेट घेवन घरा वतलीं. हें अशें आयज जावचें ना. पयलीं म्हणल्यार आय वॉन्ट यू टू सीट इन ग्रुप्स. सो हांव सद्या कावंट करतां, कारण तुमकां एक्टिविटी आसतली आनीक तुमचे भितर लिडर आसतलो. दोन लिडर सिलेक्ट करपाचे तुमी ग्रुपांतल्यान आनी एकदां एक लिडर आसतलो तो जी एक्टिविटी दिता ताचेर प्रेजेंटेशन करतलो आनी दुसरे फावट लास्ट येतलो तो आयच्या दिसाचो तुमचो नियाळ, म्हणजे तुमकां जें कितें दिसलें जावं तुमकां जें कितें उणें दिसलें जावं तुमची सुचोवणी तातूंतल्यान कळयलें. सो यू हॅव टू कम एंड स्पीक टू अस, कारण हांवूय शिक्षक, हांवूय शिक्षिका आनी आमचे प्रश्न वेगळे आसता, आमचे सिच्युएशन वेगळे आसता हाची म्हाका जाणीव आसा. सो लेट्स डू दीस ग्रुप करुया. आय स्टार्ट विथ 8 नंबर मेरेन वेचप. 1 2 3 4 5 6 7 8. परत 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. अनिश, आय वॉन्ट यू टू हेल्प मी प्लीज. स्टार्ट. हांगा तुजी 1 नेक्स्ट 4 5 6 7 8 1 ना तुझ्या 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 4 5 ओके. जालें. सगळ्यांक आपापले नंबर खबर आसा. सो ग्रुप नंबर 1 मातशी ह्या फर्स्ट लायन येवन बसा. ग्रुप 2 सेकंड लायनीन. आमी मातशी दुसऱ्या टिचरी कडेन इश्टागत करया, आमच्याच फ्रेंडांक शिकवचे. ग्रुप नंबर 3 थर्ड लायन. ग्रुप 4 चवथो पंगड हांगा सेकंड लायन. ग्रुप 4 म्हणजे उजवे वाटेन दुसरे वळी. ग्रुप 5 थर्ड लायन उजवे वाटेन तिसरी वळ. ग्रुप 5 फोर्थ लायन एकामेकाची मातशी वळख बी करून घेयात. प्रायमरी दिस इज फॉर प्रायमरी. एनीवे, नो प्रॉब्लेम. Okay. It's open for all. It's open for all, पण प्रायमरी खातीर म्हणून धाडलाय. ओके. 6 म्हणजे लेफ्ट नेक्स्ट लाइन 1 2 3 4 फोर्थ लाइन. 7 आणि 8 हांगा ही साइड. आता तुमच्या ग्रुपातल्या वांगड्यांची मातशी वळख करा, एकमेकांक नांव बी विचारात. Let's spend this time for constructively knowing each other. बरें, कदेल बी पावना जाल्यार ओडून घेता, फाटली खूब कदेलां आसा. आनी कोण जर आपलो नंबर विसरला ताचे खातीर वेगळो ग्रुप आहा. मस्ती भुरगीं जावंक ना. जाली सगळी सेटल जाली. तो ग्रुप इतल्या पयस कित्याक गेला पलतडी.
बोलतडी वचनाका सगळी आलतडी बसया काम ताची नेक्स्ट लाइन सो 1 2 3 4 5 6 ग्रुप खंयचो सो 6 7 ग्रुप 6 ग्रुप खंय आसा दोन कडेन कित्याक 6 ग्रुप खंयचो मातशी लागीं बसात 7 ग्रुप सगळे लागीं सगळे 8 ग्रुप म्हणटा आमी सेपरेट आमी स्पेशल वी आर डिफरंट ओके जालें सेवेंथ एंड एट अशी असतात भुरगीं वर्गांत आता एक चुकून जर एक म्हणजे दुसऱ्या ग्रुपाक आसा जाल्यार बसात ओके बरें तीग जाणां आसा ती वेगळ्या ग्रुपांतली ओके आता बरें जालें ना यू कॅन कनेक्ट विथ मी नो येस प्लीज सेटल डावन मातशें बस Yes. You know, Albert Einstein, if you want a child to be smart, tell them stories. If you want your child to be brilliant, tell them more stories. So stories plays an important role. Okay? आमी सगळीं जाणां काणयो आयकून तरी वाडले आमचे भाग्य की आमी त्या काळान जगली जेन्ना आमच्या आवय बापायन आमकां काणयो सांगून वाडयली आमकां देखी काणयेंतल्यान दिल्यो लायफाक जिणेच्यो आनी काणयेचें हें म्हत्व आमच्या जाणटेल्यांक पयलीं खूब कळटालें कारण आमच्या जाणटेपणांत जावं आमच्या आवय बापायच्या जाणटेपणांत टीव्ही नाशिल्ली रेडिओ नाशिल्लो तेन्ना काणयांचें माध्यम हें प्रभावी माध्यम आशिल्लें म्हजी एक आजी सांगताली की ती शेतान सुद्दां गीत काणी म्हटल्यार गितांतल्यान काणी एक काणी 8 दीस आनी घरचीं भुरगीं ती काणी फाल्यां कंटिन्यू ती आयकपाक म्हूण कामान इंट्रस्ट घेतात सो काणयो म्हणटा तो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नॉट बिकॉज आमच्या शाळेंत ते पार्ट ऑफ करिक्युलम म्हण न्ही तर जिणेंत हें खूब गरजेचें आनी आमी स्कुलान करतात काणयांची सर्त घेतात जावं वेगवेगळ्यो सर्ती घेतात ताका एक कारण आसा ताका कांय उद्दिश्ट आसा देयर इज अ पर्पज करेक्ट आनी कोंकणी भाशा मंडळी एक संस्था सी एवरीबडी वील हॅव देयर डिफरंट पर्पजीस संस्थेचें उद्दिश्ट वेगळें शिक्षकांचें उद्दिश्ट वेगळें आसपाक जाय पालकांचें वेगळें आसता आनी भुरग्यांचें वेगळें आसता करेक्ट आनी आमी आमच्या उद्दिश्टा प्रमाण वागूंक जाय म्हणजे आमकां आमच्या मदीं ती समजिकाय आसपाक जाय बाबा हांव कित्याक करता समजा हे जर समजिकाय नासत जाल्यार मागीर आमी दोश दितात जावन आमी ते सर्ती कडेन नकारात्मक दृश्टीन पळयतात नेगेटीव सो वील कम टू दॅट तें हांव तुमकां सांगपाक ना शिक्षकाचें उद्दिश्ट कितें तें हांव तुमचे कडल्यान काडून घेतलें तुमकां खबर आसा केन्ना विचार करूं ना सो जेन्ना आमी 10 बोडकां बसतात तेन्ना विचार जातलो ओके सो हो भाग हांव तुमचेर सोडटा कांय वेळार मागीर आमी पालकूय बी करेक्ट सो पालकांचोय दृश्टिकोन कसो आसचो ते ताचेर विचार करूया सद्या हांव सांगता तें तुमकां कोंकणी भाशा मंडळाचें उद्दिश्ट कितें दिशेणे गोंयबाब कथामाळ आयोजीत करपा फाटलें निशान सांगता तशें कितलींशीं वर्सां जालीं आमी ही कथामाळ आयोजीत करता आनी भारतांतली ही एकमेव अशी सर्त येद्या व्हडल्या व्हड संख्येन आनी एकाच दिसा 16 केंद्राचेर जावपी सर्त आनी हें शक्य कशें आसा की आमी इवन आमचे पयशे बी बजेट पळय जाल्यार व्हेरी मिगर खूब कमी कारण जे लोक आमकां पळय आदार करतात ते कोंकणीच्या मोगान भारावल्ले आसात तातूंत भितर टिचर्स डॉक्टर्स लॉयर्स जर्नलिस्ट प्रोफेसर्स रायटर्स
अशे सगळे थरावेले सांस्कृतिक मळार वाव करपी जजीस असतात आणि आमकां दिसता ह्या सर्तीचो दर्जो दिसान वर्सान वर्स वाडचो म्हण आमी सगळ्यांचेच वर्कशॉप घेतात कार्यशाळा घेतात एक दिसा एका वर्सा काय पालक आयले आमी आतां सुद्दां ओपन दिले की काय पालकांक दिसताले ताणें बी येवचें म्हण आणि तो पालक म्हणपाक लागलो तुमी शिक्षकांक घेतात आमकां पालका खातीर जाय पण इट इज आउट ऑफ कंट्रोल आमी जर एक कॉल दिलो एका शाळेंत कितले पालक आणि गोंय पालक आसा जाल्यार आमचे कडेन जावपा ना तें म्हणटकीर वी कीप अप सायड पालकांक पण शिक्षकां खातीर आमी घेतात एक वर्स आमी प्राथमीक शाळेंतल्या शिक्षकां खातीर घेतात एक वर्स आमी हायस्कुला खातीर घेतात एक वर्स आमी गव्हर्मेंट स्कुलाच्या शिक्षकां खातीर घेतात कारण गव्हर्मेंट स्कूल्स आर ऑलमोस्ट 700 सो वी कांट मिक्स देम अप आमी वॉट वी शूड सी वॉट इज प्रॅक्टिकल ओके सो ही कार्यशाळा घेतात मागीर आमी परीक्षकां खातीर कार्यशाळा घेता कारण जस्टीस जावची म्हणून एक एका थरार सगळ्यांचे मोलावणी जावची सर्ती भितर अन्याय जावचो न्ही पण इट इज रिलेटीव करेक्ट घडये एखादें जावपा शकता जजमेंट तुमच्या मना सारकें जावपा शकता जाय न जावपा शकता बट इट्स अ ह्युमन प्रोसेस आणि म्हाका दिसना हांगा हॉलान आशिल्ले भितर कोणूय हात वयर काडून हड्डे वयर काडून सांगपाक शकता की आय कॅन डू जस्टीस एंड आय कॅन सॅटिस्फाय ऑल द पेरेंट्स इट्स जस्ट इम्पॉसिबल बट पूण आमचो प्रयत्न आसता की जाता ते परीन ह्या सर्तीक न्याय जावचो ओके आणि त्या खातीर आमी वेगवेगळ्या थराचे कार्यशाळा घेतात आतां येता ते आमचे कोंकणी भाशा मंडळ कित्याक आयोजीत करता जर आमचे अन्वेशान सांगले की ही काणयाची सर्त आसा ती आमी डेडिकेट केल्या शेणै गोंयबाब हांकां शेणै गोंयबाब हांकां कोंकणीचो महापुरूश म्हणटा ओके आणि ह्या मनशान ज्या जी परिस्थिती आशिल्ली उरफाटी आशिल्ली त्या परिस्थितीन ताणें काम केलां कोंकणी खातीर ताणें खूब केलां संशोधन केलां हें केलां तें केलां तें केलां पूण शिक्षकां खातीर कितें केलां ताणें पयली शाळा आपल्या भुरग्यां खातीर काडली ताजे खातीर पयलें टॅक्स्ट बूक ताणें काडलें कारण ही वॉज कन्विन्स की कोंकणींतल्यान आपल्या भुरग्याक शिक्षण दिवचें ही वॉज अ स्कॉलर ही वॉज अ संस्कृत स्कॉलर ही हॅड मास्टरी ओवर अदर लँग्वेजीस पूण ताणें हे प्रयत्न केलो जे लोक कोंकणी हिणसायताले की कोंकणीन काय ना कोंकणी म्हळ्यार कुजनातली भास त्या वेळार ताणें कोंकणीन साहित्य बरोवपा जाता म्हण कोंकणीतली पयली काणी बरयली म्हजी बा खंय गेली तुमकां संद मेळ्ळें केन्ना वाचत व्हेरी इमोशनल सेंटिमेंटल स्टोरी ही काणी सुद्दां हांवें खूब फावटी कांय टिचरी धाडटात एकदां हांवें भुरग्याक म्हज्या ट्रेन केली तो भुरगो इतलो इमोशनल जालो की काणी फाटा काणी जातकीच रडप आवय मरतकीच भुरगो देवा कडेन झगडटा म्हजी बा खंय गेली सो इट्स अ ब्युटिफूल स्टोरी शेणै गोंयबाबान पयली काणी आधुनीक साहित्यातली पयली काणी शेणै गोंयबाबान बरयल्या म्हणटकीच आमकां दिसता ही काणयाची सर्त जी आमी घेतात ती ताका ही इज अ रायट पर्सन टू बी डेडिकेटेड ओके आतां कोंकणी भाशा मंडळ कित्याक करता एक्चुअली न्ही पर्सनली हांव जावं अन्वेशा वेर अगेन्स्ट ऑल दीस कॉम्पिटिशन तुमी म्हणटले कॉम्पिटिशना विरुद्ध आसा आनी कॉम्पिटिशन करतात कित्याक करता तें मागीर सांगता वेन आय गिव यू द एक्टिविटी पूण आमकां दिसलें की ही एक काणी एक प्रेस्टिजियस अशी जावन पडल्या आनी हातूंतल्यान आमचो संपर्क सगळ्या शिक्षकां कडेन जाता भुरग्यां कडेन जाता आमी गांवांनी वतात आनी हो जो बरो भाग आसा तो आमकां मिस आउट करपाक जायना प्रतिश्ठेची सर्त जाल्ल्या कारणानूय आमकां जाणूंक लागलें की भुरग्यांचे स्ट्रेस येतात भुरगीं आवय बापायक हुक्कर टूक आपलो भुरगो जिकिल्लो जाय आसता सो आमकां तें नाका वी वॉन्ट देम टू एन्जॉय दीस प्रोसेस ही काणयेची सर्त आसा ती एन्जॉय जावची आनी आमच्या ह्या प्रयत्नाक लागूनच ही सर्त इतल्या वयल्या थरार पावल्या की असो वेळ आयलो की आय थिंक एका वर्सा आमचे ऑलमोस्ट 5000 आंकडो उरलो सर्तीन And mind you, this is कारण we are working with different groups in children's literature in Bhopal, in Delhi and all. And ती अजाप जातात. But the sad part कितें ना आमी अजून इतले ते कंपाइल करून रिकॉर्ड करून दवरपाक शकना इतले आमच्या हाता भायर आसाय ह्या काळान आमी हाका
कोंकणीचो उत्सव म्हणून पळयता, काणयांचो उत्सव. कित्याक खुबश्यो गजाली घडटा. काणयांची सर्त जाता म्हणजे कितें जाता, पयलीं म्हटल्यार शिक्षक जावं पालक जावं आजो आजी काणयो सोदतात, पुस्तकां सोदतात, पुस्तकां कडेन वतात. कळ्ळें? जायते फावटी काणयांचे सर्तीक आजो आजी येतात. खुबशीं पुस्तकां लायब्ररी एक्टीव जातात. वाचनालयांतले लायब्ररीयनूय आमकां म्हणटा की आवय जाली तुमची सर्त सुरू, आतां लोक काणयांचीच पुस्तकां मागपा येतात. आमचेर ताण येता की पोर सांगिल्ली काणी अंदू नाका, पण टिचरी म्हणटा कितें त्योच आमचे कडेन बूक ना, दुसऱ्याक बूक जाय. सो आमकां लेखकांक सांगचें पडटा अरे नव्यो काणयो बरयात, नवी पुस्तकां बरयात. कोंकणी भाशा मंडळ इनफॅक्ट स्टार्टेड ट्रान्सलेशन्स. ही संवसारांतले बऱ्यांतले बरे काणयो आमी पेटूल ह्या कार्यावळीक एका वर्सा आमी 100 सुद्दां पुस्तकां ट्रान्सलेट करून दिता, भुरग्यांक काणयांची पुस्तकां उपलब्ध करून दिल्यात. सो इट्स अ प्रोसेस जे तातूंत एक उत्सव असो आमी हाका ह्या काणयांचे सर्ती पळयता. आनी आमकां दिसता कोंकणी जर उरतली जाल्यार व्हडले व्हडले रिसर्च हें तें करचे पयलीं कोंकणी ही भुरग्याच्या ओंठांत पडूंक जाय. भुरगो उलोवपाचो बंद जालो, ज्या दिसा भुरगो उलोवपाचो बंद जातलो त्या दिसा कोंकणी मरतली. आनी जेन्ना कोंकणी मरतली तेन्ना आमची गोंयकार अस्तित्वूय मरतलें. सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आवर आयडेंटिटी. म्हूण आमच्या खातीर हो एक फक्त एक एक्टिविटी न्ही, आमचो प्रोजेक्ट न्ही, तर हें आमच्या खातीर एक ध्येय आसा, आमचें एक मिशन जावन आसा. आनी हें कशें शक्य आसा जेन्ना आमी तुमकां तेचें म्हत्व पटोवन दितली तेन्ना. करेक्ट? सो हें जालें कोंकणी भाशा मंडळाचें उद्दिश्ट. तुमकां काणयो आवडटात? काणयो आवडटात? एक काणी आयकया आमी. कित्याक आमी खुबशे फावटी पयलीं सर संजय तळवडकर आसता तेन्ना तो बरो एक वर सेशन घेतालो, सगळ्यांच्या पोटान हांसून ताले. पूण तो सद्या ना, UK आसा. म्हणटकीर आनी एंड ऑफ द सेशन सदांच आमकां शिक्षक म्हणून काणी कशी सांगप ती आमकां मातशी एक एग्जाम्पल म्हणून दाखया. सो आमी कितें केलें, एक फावटी मातसो वेगळोसो ताका हें दिलें, आयाम दिलो. आनी कांय बऱ्यांतल्यो बऱ्यो काणयो आमी मातश्यो रिकॉर्ड या व्हिडिओ घेवन डावनलोड करून दवरल्या. सो एक तुमकां पयली काणी सांगता हांव ती रत्ना पाठक शाह. रत्ना पाठक शाह ही फेमस एक्ट्रेस आनी ती भुरग्यांच्या साहित्यीक मळार खूब वाव करता. मुंबय सारक्या म्युनिसिपल स्कुलांनी वचून ती भुरग्यां खातीर पुस्तक वाचन आनी काणयांचें सादरीकरण करून भुरग्यां मदीं पुस्तकाची गोडी निर्माण करता. सो एक हांव मदीं मदीं तुमकां काणयो दाखयता, नाल्यार वाज येता म्हजी बडबड आयकून. रायट? सो ही एक काणी रत्ना पाठक शाहची. आनी बाय द वे आय एम व्हेरी हॅप्पी. एक फावटी म्हाका खूब यंग टिचर्स दिसल्यात. सो आय एम होपिंग सम गुड रिस्पॉन्सीस फ्रॉम यू. ओके. आवडली काणी? काणी आवडली? येस. ह्या काणयेचेर चर्चा मागीर. आतां तुमगेली ग्रूप एक्टिविटी. हांवें जर म्हळें की संस्थेची कोंकणी भाशा मंडळाचो उद्दिश्ट कितें, सर्त आयोजीत करपाक. आमी स्कुलांत वेगवेगळ्यो सर्ती आयोजीत करतात. कसल्यो कसल्यो करतात? कसल्यो करतात? रायटींग, बरें. ड्रॉइंग, स्पेलिंग बी, क्राफ्ट, फॅन्सी ड्रेस. काणयांची करता? काणयांची, गावपाची. एज पार्ट ऑफ आवर ड्युटी आमी काणी सर्ती आयोजीत करता. करेक्ट? सो नाव माय क्वेश्चन टू यू इज, अगेन तुमी सगळीं जाणां ग्रुपान बसतली, तुमी ग्रुप तुमचे खंय करता ते करात. एक 10 मिनटां मेळटली तुमकां. आमी सर्ती कित्याक आयोजीत करता? कीप इन मायंड एसे रायटींग सर्त जावं स्टोरी टेलिंग जावं सिंगींग जावं आमी सर्ती कित्याक आयोजीत करतात ते पॉयंट्स काडपाचे. आफ्टर दॅट यू वूड कम एंड स्पीक हियर. एक लिडर सिलेक्ट करपाचो आनी तुमी मुद्दे मांडपाचो. ओके? सो ग्रुप लास्ट ग्रुप आसा ते यू स्प्रेड अरावंड. तुमकां जाय तशें इवन कदेलां हाडिल्ली जाल्यार मातशी मागीर तुमी परत आसा तशी दवरात. आनी आय गिव यू 10 minutes. Yes, start moving, please. Last group आसा ते फाटल्यान वचत. ग्रुपान 2 लीडर करात. एक लीडर आसा तो काणयांचेर आतां हे सर्तीचेर हें करतलो. मागीर should I say सावधान? आमी मुद्दाम शिकली तुमी.
लास्ट 2 ग्रुप फाटल्यान चलात आनी मागीर मदीं चालू जातलो. जाल्यार टायम स्टार्ट टायमर लायता आतां हांव आतांच्यान 10 मिनटां. आसा तशीच बारीक आसा तशीच टर्न डावन तुम्ही ऍडजस्ट जाल्यार सुद्दां जाता. नॉट नेसेसरी फॉर फक्त फाट केल्यार ती मुखार. Enjoy this exercise. आम्ही चिंतना केन्ना केन्ना कित्याक करता म्हणून सिस्टर करता हेडमास्टर करता दिता तो आमी गाव हें आनी हें हें करपा जाय म्हाका हें काम आसा तें काम आसा. Say that, no? And it's not wrong. आम दुसरे कडेन बांदून दवरिल्लें आसा हें कर तें कर तें कर. Actually, activities are the ones so important for a child. आमकां इतलेंच lesson इतलेंच question इतलेंच बांदून दवरता. But still we have to do one. ताचे खातीर पयली तयारी करून जाय. So before I speak, yes, group 1 and 2. I wanted you to write my points. Maybe later can do. By the way, this is Aditi Pardesai. I have a great regard for her. She is working for children with special visual different abilities. Just write the points. कौन कितें उलयता ते. Okay? See now आता तुम्ही ग्रुप लीडर आयलो म्हणटकच समजा ताणें एक पॉइंट म्हणलो आनी तुमचे कडेन आसा जाल्यार जस्ट टिक मार्क सो दॅट वी डोंट रिपीट. That is going to be boring. This just came as 2 hours. आम्ही बरेला 2 hours. Okay. खूपशा जणांचे रिपीट जातले कवर जातले. So thank you. पहिलो पॉइंट आसा टू आयडेंटिफाय टॅलेंट ऑफ द चाइल्ड. सो पयली म्हळ्यार कॉम्पिटिशन आमी जेन्ना ठरयता तेन्ना प्रत्येक भुरग्याचो टॅलेंट खंयचो तो आमी आयडेंटिफाय करपाक लागतात. टू बिल्ड अप कॉन्फिडन्स. दिस इज अनदर थिंग. To overcome stage fear. Okay, sorry. To build up confidence. To overcome stage fear. So to enhance creativity. To develop language and other skills. Now, when it is about storytelling, elocution, or poetry, or fancy dress, it is about language, and then there are other competitions as we mentioned, drawing, painting, craft, and craft making, or other things, wherein you cover up all the other skills. Okay, to develop leadership qualities. To accept reality, may it be success or failure. So that is what we have. For each competition we have this motive to prepare our child for accepting the failure and the success. To interact with others. There are some competitions wherein you need to interact with others to know and then perform. So to interact with others. To encourage teamwork. To appreciate others and inculcate what lacks in us. There are
when you're in school, you participate, you win, and you perform at a state level, and you know, alright, this is lacking in me, and I need to inculcate that. So, to inculcate moral values. Now, as in we put it up as when we organize certain competition, we have some morals in, like through this competition, the group needs to learn this moral. So it comes under this, to inculcate moral values of the whole competition, to learn to accept life challenges. Done, Heather? Yeah. To learn about voice modulation and all the stage techniques. To give everyone a chance to participate. So every school organizes many competitions so that no one is left behind. So to give everyone a chance to participate. Okay, then there is this point, to motivate more students. Like when like with Prathama also, when first it was introduced, not everyone was participating. Now that everyone knows, they have seen people, so it motivates others to participate. To know yourself. Like me being a special educator, when in our schools, our students don't really know what they can do. When we train them and they perform, they realize what is their ability. And then the last one is with every child performing, with those elocutions, with fancy dress, with stories, each child has a message. So each story, each item has a message. So to bring up those things, those messages, and to spread those messages. Thank you. I'm sure सगळ्यांनी म्हणटा आसतले all our points are counted. If there is anyone whose any point is left, anything is left, yeah, please come. Listening skill. Very nice. Listening skill. Very good. Listen. Any other point? Very good. Personality development. Very nice. Vyaktimatva vikas, personality development. Also thinking ability. Curiosity. Very good. Yeah, thinking ability development. Thinking ability. See, there are more. I think you can still come. Anyone has got more? You got more? Vocabulary. Yes, that is to express. Correct. So you express in the form of poetry, in the form of story, in the form of essay, article writing, expressions. Very good. Reading 1 minute. After curiosity, something very important points are thinking ability. To make them writers, basically writing That is expressions. reading Yes. Any other So point? we can find one leader from the store. Leadership quality. Leadership. That's it. That म्हणला. Vocabulary, language skills सांगले. Yeah. भुरग्यांची सामाजिक, शैक्षणिक आणि भौशिक सांस्कृतिक हातून विकास जाता. Okay. Can you come and explain? Don't. It's a valid point. It's a valid point. It's a very important point. समाजात उलोवपाक शकता भुरगे. Yes. मागीर शिक्षणाच्या बाबतींत जे भुरगे आसा ते भुरगे केन्ना पार्टिसिपेट करपाक चान्स दिलो जाल्यार ते स्कॉलान सुद्दां उलोवपाक शकता. Okay. मागीर ट्रेडिशन शिकता. All right. Okay. भौशिक म्हणल्यार even आता public speaking, for example, Leadership qualities. everybody, सगळे professional, if I'm a doctor, if I'm a teacher, I'm a lawyer, म्हाका ते guts आसपा जाय सगळ्या भुरग्यां मुखार उलोवपाचें. There are some teachers who feel very nervous, or they are not able to communicate, or they know a lot of things but they don't know how to do it. So लोकांक पळयता की आपूण जाता आनी सगळें विसरता. Not only teachers, this is for all. So that public speaking भौशिक, that's a good point. Okay? But anyone else? Gender bias. Can you explain? Means not giving opportunities for a girl or boy. Means when they participate together in groups like boys, girls, some boys like this, girls cannot do these things. Certain things girls cannot do. Certain things only boys can do. So this can be removed when they participate in equal participation of girls, boys. Very nice. See, even especially, for example, sports are आम्ही एक ट्रॅक मारिल्लो आसता. हें फक्त चल्यांचें, हें फक्त चलयांचें. But when they prove wrong, they can clear this doubt. Like Sania Mirza has proved Indians that
a girl is groomed properly can get into. I think most sports have been biology, but there was a time sport was banned. So you can prove people wrong the notions that they have. Correct? Very nice one. Ani yes. Taking interest to come in the school. Very correct. Burgi स्कूलान येता ती मॅथ्स सायन्स शिकपाली भुरगीं टिचर्स डेवर भरपूर उमेदीन येता घराक चड एक्स्ट्रा टायम सुद्दां रावतली बिकॉज तांकां एक्टिविटी करूंक मेळटा आपल्याक प्लॅन करपाक मेळटा दे लायक टू कम टू स्कूल बिकॉज ऑफ ऑल दीस एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स करेक्ट एंड दॅट्स द एज्युकेशन दॅट इज द मेन फोकस ऑफ एज्युकेशन येस व्हेरी नायस पॉयंट आनी कितें fair judgment, to be fair in judgments. Like, explain to me if a child takes part in a competition, fair judgment. I want to, you're not wrong, I just want a clarity. Please tell me. Can you please stand up? Yeah. Sometimes students like they feel that they should have got the prize. Then the teacher can discuss in the class, why the judges were fair in their judgment. So when this discussion is done, the child's doubts are clear. So they learn to be fair. Later when they become judge or they will be judging some certain, I mean wherever they go, whichever field they go in, they will understand to be fair. What is to be fair? Okay, I think top point also to Tanjani, they've nicely put it up, life challenges. And I'm not saying again, the judgment zala, your teacher sangle no, they were right and you were wrong. Maybe they can fail. But you have to tell them, please accept it. Accept it. If I was in the judge's place, maybe I would have thought it different. We don't know who has thought in what different way or what is the category or what is the. And I'll come to that. Question judges and suddha judgments are the plus and minus question. And yet, being human, there are possibilities. Okay? So we may know it's not correct. Buryak sangat na to right to sangala the sarkya such and maybe they are right or maybe it can be give them the benefit of doubt. Karan burgi hushara tu sangle mun tasha aikwana thi. Correct? But you can, life challenges not only about good result or bad result, there are so many life challenges. Yes, very good. Ani, I think almost all are done. Correct? So basically we are talking about personality development. कोणीतरी म्हणले व्यक्तिमत्व विकास, personality development भितर हे सगळे गजाली लागतात. And it's very very important. Language skill कोणे म्हणले? आता सी दिस ही कार्यशाळा आसा ते आमी कोंकणी काणये खातीर सांगला बट आय थिंक दिस इज एप्लिकेबल टू एनी सब्जेक्ट एंड ऑल द सब्जेक्ट्स पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट लायफ लँग्वेज स्किला भितर यू नो वॉट इज हॅपनिंग इट्स अ व्हेरी सॅड पार्ट आमची भुरगीं ल्हान आसतना बडबडी आसता दे नो टू एक्सप्रेस तांकां एक उलय म्हळ्यार चार उलयता ती 5वी गेली की तरी उलोवपाचो प्रयत्न करता झगडी बिगडी सगळें सांगता 8वी जाली की बंद 10वी जाली की ताका पडून वचूना आणि 12वी तर ती उलयत ना सो आणि इट इज वॉट इज हॅपनिंग इज दॅट तांकां उलोवपाक खंयचो विशय कॅन यू गॅरंटी दॅट दे वील बी एबल टू स्पीक ऑन द स्पॉट नो आमी तांकां कितें केलां आमची लँग्वेज डेव्हलप केल्या तांची वॉट हॅव वी डन वाय वेर इज आवर एज्युकेशन फेलिंग वेन अ चाइल्ड कॅनॉट एक्सप्रेस हिज ऑर हर ओन प्रॉब्लम्स Are we helping them? In such situation, these sort of activities will help. I'm not saying only storytelling, but yes, भुरग्याक मुखार येवन उलोवपाची एक तरी कॉन्फिडन्स येता व्यक्तिमत्व विकास. Somebody said teamwork very important. Family, small family. एक भुरगें दोन भुरगीं आसता म्हाका एकटेच सांगतलो हांवूच सदां बॅट घेतलो तूं फक्त बॉलिंग कर आनी फिल्डिंग कर when I get everything. खेळ जावं हे सर्ती आसा त्यो टीम वर्क शिकयता व्हेरी इम्पॉर्टंट ओके आनी स्पेशली बींग हॅविंग अ स्मॉल चायल्ड इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट चायल्ड लर्न्स टू वर्क इन टीम दीस इज अगेन व्हेरी गुड सक्सेस एंड फेलियर आमी न्ही आमच्या तेंपार म्हणजे आय एम शुअर आय मे बी सिनियर टू यू एन पूण आमच्या तेंपार आमकां मार आनी पडले जावन आवय बापूय आमची चूक करताले सरान आपयलें आमकां तापो सो वी वर यूज टू दीस आतां भुरगे येदेशें म्हणल्यार पुरो की म्हाका म्हणलें कशें म्हणून बसता रडपा आनी पेपारे मारपा जावं खायना जेवना राग मागीर आवय बापूय म्हणटा न्हू तूंच बरोबर आशिल्लें हांव चुकिल्लें असली पाळी आयल्या एक्चुअली आमच्या जनरेशनान आनी डबल मार खाता
पहिले आवय बापाय कडल्यान खाल्ला आणि आता भुरग्या कडल्यान खाता. Because we have to pamper them and tell them what they are is right. So accepting failure is a very important trait in life for one's personality development. काणी शिकयता. Correct? आणि ते शिकप त्या खातीर why I am telling you हो आमचो ऑब्जेक्टिव्ह शिक्षकांचो. But many a times are we doing that? आम्ही वता ना सर आमकांच मेळपाचें पूण तो जज आसा आनी तो म्हजेर पात्र आसा म्हूण तेणें ताका काडून दिलें शुवर. भुरग्याकूय दिसता आपूण करेक्ट आशिल्लो आनी तो मनीस क्रुकड आशिल्लो. तुवें जर भुरग्याक सांगलें मे बी आय डोंट नो एखादें दुसरें ताचें कितें तरी बरें आशिल्लें म्हूण ताका मेळ्ळां नॉट इन अ पोजिशन भुरगो मातसो चिंतपाक लागलो म्हजें कितें वायट आशिल्लें काय हांव कमी पडिल्लो. But if you put in the child, even though तुका दिसत is unfair, don't tell the child that. Don't tell the child that. ज्या भुरग्याक फेलियर एक्सेप्ट करपाक शिकोवप आयच्या काळाची गरज. करेक्ट? पालक करता. पालक कितें करता ताचो एकटो भुरगो तेणें दीस रात कितें धडपडून केलां आनी तेणें दिसता बाय खूब कॉर्पोरेट माय चाइल्ड should get the prize. He can be very selfish. He's not right in doing so. त्याचो अप्रोच बरोबर न्ही बट ही विल बी सेल्फिश. तूं कितें करता वर्साक 2-4 जाणां भुरग्यांक करता आनी अशें तुका संवय आहा म्हणटकी यू हॅव एन अंडरस्टँडिंग. करेक्ट? आनी आमी शिक्षक सो एक्सेप्टिंग फेलियर्स एंड सक्सेस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. बरें जिखलें म्हणून तकलेक मारपाक जायना. तें बी शिकोवपाक जाय. बाबा रे तूं जिखलो म्हणजे तूं यू आर नॉट द बेस्ट. मे बी वासरात लंगडी काय शाणी ऑर यू आर बेटर. मे बी यू कुड हॅव डन. सो जिखप सुद्दां तकलेक मारपाक जायना. ह्यो ही जीवन मूल्य आमकां कळपाक जाय. ओके? स्टेज टेक्निक्स येस कोणे तरी मागीर लायक थिएटर स्टेज टेक्निक उलोवप कशें मॉड्युलेशन्स कशें ह्यो सगळ्यो गजाली. मागीर एवरीवन should gets a chance to. Are we doing that? Are we doing 100% participation of all the children? Let's be very frank. I'm also a teacher. I'm one of you. Are we doing that? ना आम्ही कॉम्पिटिशन म्हणटकीच कितें करता बेस्ट आसा ताका काडटा. कारण आमी रेसीक लागले आमी बी सर्तीक लागले आनी आमी कितें करता तूं बरो मरे तूं यो फुडल्या वर्सा मागीर नेक्स्ट म्हयन्यान इलेक्शन तूं यो बापायक सांग बरें म्हूण नाल्यार आवयक सांग बरें म्हूण बरें हांव बरोवन दिता तूं यो. एकट्याचीच पर्सनॅलिटी ग्रूम करपाची आमी. You said it's partly actually by we should not deny even one child. तूं म्हणलें कशें पॉसिबल आसा नॉट पॉसिबल. बट देन देर आर वेरियस टायप्स ऑफ. ताका तरी खेळांत बरो आसा जाल्यार खेळांत घाल. ताका चित्रकलेन बरो आसा जाल्यार चित्रकलेन घाल. बट कॉन्शियसली यू सी दॅट एवरीबडी इन द क्लास गेट्स अ चान्स. करेक्ट? आनी काणी आय बॅट वीथ यू काणी यू कॅन टेल एनीबडी. काणी सगळीं जाणां आयकून आमी कितें करता आमचो मेथड ऑफ teaching story or preparing a child for story is somewhere wrong. अशें म्हाका दिसता. Because I have experimented. पयलीं म्हळ्यार काणी सर्तीक न्ही ताका बरो भुरगो आसपा जाय शिकपाक बरो भुरगो म्हणटा क्रायटेरिया लागून. ताका बेस्ट क्रायटेरिया लागता कसली जायना बडबडो भुरगो बडबड करपी भुरगो. आनी हांवें एक केलां म्हज्या स्कुलान एक लर्निंग डिसेबिलिटीचो भुरगो आशिल्लो. ताका खंयच्या व्हडल्या स्कुलांतल्यान हाडून थंय भायर मारलो म्हणून आमच्या स्कुलान घातलो. आवय ओवर इंट्रस्टेड म्हणजे कन्सर्न वा तेणी डायड 12th स्टँडर्ड विथ द कोविड आनी बडबडो केन्नाय ग्रावंडार पयलें आनी मोठ्या खावपाक बी पार्टन हाडटा सगळ्यांक वाडटा आनी काणयो तेची भोंवतणी भुरगीं. सो हांवें ताका म्हणलें दिस टायम यू आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिशन. आतां सगळ्या सब्जेक्टान फेल जाता सगळीं भुरगीं हांसलीं खूब करून त्या काणी व्हरता. सो टिचर बरोवन दी हांव कोता. ऐसे हांव तुका बरोवन दिना हांव तुका सांगता तूं तुका जाय तें कर. तुवें तुगे मीठ मिरसांग लाय आनी सांग आय वील टेल यू अ स्टोरी. एंड आय कॉल्ड हिज मदर. आय सेड वॉट आय एम टेलिंग हांव तुका काणी सांगता दॅट बॉय एवरी टायम ही टेल्स ही मे चेंज. तो आपल्याले घालतलो आनी तो जे भाशेन उलयता ते भाशेन ते शैली म्हणटकीर ताका हांवें काणी सांगली. आनी जाल्यार म्हणजे तुका फक्त इन्सिडंट इव्हेंट याद उरपाक जाय. बिलूबाय गेले नुस्त्या बाजारांत. ओके गोनीबाय बिलूबाय
आनी वनिबाई खंय तरी गेली आपल्या कुळाराक म्हणटकीर पिलूबाई एकटें उरलें. पिलूबाई खातीर पिलां खातीर तिणें खंय पावा कुडके आनी कितें दवरलें. पयले दिसा अमकें खाल्लें, दुसरे दिसा 3 दीस जाले वनिबाई नाता भुरगीं उपाशी. सो बिलूबाई बाजारांत वता, वाटेक नुस्तेकार मेळटा वा वाटेक दूदकार मेळटा, तो बिलूबाई वता गो नुस्त्या बाजार. वनिबाई गेल्या कुळाराक, भुरगीं पडले उपाशी, हांव वता नुस्त्या बाजारात. सो अशी कॅरेक्टर्स मेळटात. नुस्त्या बाजारात गेल्यार नुस्तेकान पयशे मागता. सो ती बाबडी रोड पळयता तेन्ना तो सुणो आसा तो खंय हांवें कितें हाडटा, ते नुस्तें कापता तें बोडका बिडका जायते आसता ती घाल कुटेन आनी व्हर. आनी ती व्हरून तो मागीर पिलांक खावयता. तें म्हणटा आतां वनिबाई येसर हांव स्वता बाजारांत येतलें. सो दीस इज अ स्टोरी. आय टोल्ड दीस इज आउटलायन. तूं जाय तें सांग. एंड आय वॉज मेड हिम मदर बिकॉज प्रॅक्टीस घेवची पडटा कॉम्पिटिशन. सो मदर ट्रेन हिम आनी तो मागीर ती कहाणी ते डायलॉग बिलॉग दूदकाराले चेंज जावप, ते आनी कोणाले चेंज जावप. बट ही वॉज एन्जॉयिंग स्टोरी. आनी मागीर तें सांगलें चल एसेंब्ली मुखार सांग. एसेंब्ली मुखार सांगतकच ताका ताळयो मारतकच तेच्या पळय जिवाक त्या दिसा उमेद भरल्या. ती हांवें म्हाका दिसता आनी केन्ना पळय आय कॅन टेल स्टोरी. एवरीबडी हॅड ब्रँडेड मी लर्निंग चायल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज, बट आय कॅन टेल स्टोरी. आनी तालुका लेवलार ताका मागीर कॉन्सोलेशन प्रायज दिलें. And his mother was in tears because she never ever thought any teacher can. So what I'm trying to tell you is that prize मिळून ना मिळून पण ताका तो प्लेजर मेळ्ळा जस्ट डिबेट. सो आमची सांगपाची पद्दत सुद्दां आमी कितें करता, घे हें पुस्तक मुगो शिकून या फाल्यां हांव घेता. आतां म्हण गो एक असलो गांव त्या शेतान मागीर भुरगीं चिंत्ता लायन करेक्ट और सम डिफिकल्ट टर्म चिंत्तात. We have to make simplify to them. ही लेवल आसता ते कितें ताचे खातीर नासता. सो आमची पद्दत आसा ती वी हॅव टू चेंज, मेक थिंग्स सिम्प्लिफाय, टेल देम ओरली. कित्याक आय टेल देम टिचर म्हजे कडेन काणी जावपाक ना. ओके ओके हांव वोदे मरे एक्सिडंट जालो थंय पांय पडले आनी असो उसळून पडलो आनी मागीर ताका बेगीन बेगीन दुसऱ्या भुरग्यांनी फायर ब्रिगेड 101 फोन मारलो. आतां हें सांगलें म्हाका, तें सांगतात ती. सो दॅट्स द स्टोरी, दॅट्स एन इन्सिडंट दॅट यू आर टेलिंग. So हो भुरग्यांक भितर कॉन्फिडन्स दिवप. वी से यू सेड इट सगळ्यांक चान्स दिवपाक जाय. इफ इट इज सो देन वी हॅव टू ट्राय फॉर इट. करेक्ट? वी कांट बी पार्शियल. ओके बरें. To motivate more students, okay, to know oneself. Now she comes, especially she deals with them. तांच्या भुरग्यांक स्वताक इवन आमच्या भुरग्यांक थोड्यांक खबर आसना आपलो पोटेन्शियल कितें तो. करेक्ट? इवन थोडी भुरगीं इतली आसता प्रायमरी स्पेशली ना म्हणजे ना ती कशी येवपाक ना. गॅदरिंगाक दवरा तांकां एक झाड करा, एक फातर करा, एक स्पून करा आनी दोलोच राव म्हण इतलेंच राव. दॅट वील हेल्प देयर पर्सनॅलिटी. स्टेजीर रावपाचे गट्स. करेक्ट? अशें ना की ना हिका सांगपाक कितें आमगेलें एकटें आनी बसचें वचना म्हणल्यार यू कॅन डू दॅट. ओके लिसनिंग स्किल्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. भुरग्यांची लिसनिंग स्किल आतां आमी चड जाल्यात कारण आमी फक्त पळय 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 पळयता. आमकां सगळ्या भुरग्यांक आतां ऑनलायन जाल्ले आनी फक्त विडियोज पळय हें पळय तें पळय. लिसनिंग स्कील आमचें बरें आसा कारण आमी आदी ऑल इंडिया रेडिओचेर बी सगळे कार्यक्रम आयकप म्हणल्यार आमकां आदी वॉन्टेड पिन ड्रॉप जालो ओगी उलोवना पाव एंड लायक लिसन. आयकप माय मायंड आय डोंट नो अबाउट यू ऑल. सो लिसनिंग स्कील इज सो इम्पॉर्टंट. इवन कितले फावटी अशे बरे बरे स्पीकर्स येतात. यू डोंट टेक अपॉर्च्युनिटी. लिसनिंग स्कील डेव्हलप जावप अगेन आयच्या काळाची गरज. क्युरियोसिटी. क्युरियोसिटी ती जर करतली जाल्यार कम बॅक टू दॅट आमी जे विशय घेतात ते पळोवपाक जाय. खरेंच क्युरियोसिटी वाडयता काय कितें. खरेंच पूण भुरग्यांची क्युरियोसिटी वाडटा. बट मोर दॅन दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इज भुरग्यांनी एन्जॉय करपाक जाय. भुरग्यांक काणी और जे कितें सांगता ते एन्जॉय करपाक जाय. कळ्ळें? लायक 1 year I prepared a child for a story. वर्ल्ड वॉर जातकीर सेकंड वर्ल्ड वॉर जातकीर बॉम्ब घातिल्लो पळय ते टिमींतलो एक सायंटिस्ट आशिल्लो हू रिपेंटेड व्हेन ही सॉ द फोटोज. ती बी फोटोज पळयतकीर ताका इतले पिकासां जाले की ही गॉट नर्वस ब्रेक डावन एंड आफ्टर द रिकवरी ही ट्राय टू की तेणें चिंतूंकच ना अशें लोकांचे जळून बिळून हाल जातले अशें. सो ही
started a movement, he joined a movement, he was against the government's whole decision. आणि मागीर तेणे later on he raised fund to help those people. एक काणी आणि म्हणजे भुरग्याक तालुका level she didn't get prize. Sorry, she got prize in taluka but state level she didn't get. I said, but she told me, what teacher, I enjoyed the story. आणि म्हाका एक काणी I will never forget. I think that enjoyment is very important. Correct? Child should enjoy the story. Okay, so तुम्ही चडशे points सांगल्यात. So you are very smart teachers. Correct? And this is what our approach should be. की बाबा आम्ही भुरग्याक तयार कित्याक करता? By hook or crook जिखपा खातीर काय overall I am helping him in his growth. तो एक 10 वर्सां आमचे बरोबर आसतलो, 5 वर्सां आमचे बरोबर आसतलो. त्या वेळार ताका my contribution is little bit. So I have to do that one. Correct? So ह्या सर्तीचो हो उद्देश तुमचो आसपाक जाय. हे जर केलें जाल्यार स्ट्रेस लेवल भुरग्यांचो फ्रॉम युअर सायड इज लेस. करेक्ट? नाजाल्यार ती विसरला मरे सारकी वाट लायली सांगताले प्रॅक्टिसेक यो तो बाबा पयलीं हारला. ताका पयलींच गिल्ट फिलींग ताज्या भितर आसा आनी तूं ताका मेल्ल्या म्हणजे आनी मारता. करेक्ट? डोंट डू दॅट. यू कॅन से ओके जालें केलें बट नेक्स्ट टायम मे बी तशें जावंक जायना तुवें आनी प्रॅक्टीस करूंक जाय. push him for right decision, not like ताका आसा तातलो आनी नाका करून उडोवपाचो. ओके? हेतून you got those points मातशें दाखय. Aditi, तुझी डायरी हांगा आसा. Tapping the talent of a child, because do you believe that all children are talented? Yes, no? Yes. कोणचे ना कोणते तरी talent असतात. Not necessarily they have to be good in maths and science, history, geography, English, Hindi, Konkani, maths. No. And I hope you know there are children, they may have failed in 10th standard, but they are doing excellently well in their life. Yes. A child may be failing in political science, but we can become a very good politician. Correct? So don't believe that तू आता शिकल्यार तुझे life जातले. No, please. Life भितर शिकपा खातीर there are various modes. खंयच्यान जर भुरगो शिकलो आनी तुमी शिकयता ते शिकले जाल्यार it's good. Okay, so everybody has a talent आणि talent tap करप आमचे काम or we can support. Yes, to overcome fear, very important. संजय जळवळकर सदांच लेक्चर घेतना सांगतालो की मनशाक 2 गजालीचो भंय दिसता. एक मरण आणि दुसरो मायक. जो भुरगो मनीस मायक केन्ना हँडल करता ताका मरणा कडेन धाडिल्ल्या भशेन तें. सो टू ओवरकम द फियर मुखार लोकां मुखार रावपूच इज वन थिंग यू शुड अलाव द चाइल्ड. तो कितली कॉम्पिटिशनाक वचूं पार्ट घेवून जिखूं ना जिखूं बट यू गिव हिम दॅट कॉन्फिडन्स. ओके? टू डेवलप लँग्वेज स्किल, लिडरशीप क्वालिटी. येस, अकस्मात तुमकां कळटा थोडी भुरगीं न्ही क्लासीन उगी आसतात पूण दे आर गुड लिडर्स. करेक्ट? they can develop, they can get the work done. Leadership quality, to interact with others, to encourage teamwork, to appreciate others. This is very important. आपण जिंकना जाल्यार तेका तोंड गाय करू जालो शेक हँड स्पोर्ट्सा भितर शिकयता. हारलो म्हणटकीच the winning team goes and shakes hands with you. So important life. नाल्यार तेके कितें ते सगळे पार्शियलिटी म्हणून तोंड गाय करून भायर सरप. Not necessary. Okay, so we appreciate others. Moral values. At this point, I want to ask that moral values. काणया भितर कितें कितें आसचें आनी कितें कितें नासचें ताचे भितरले शणै मेळपाक कथा माळी. We always tell काणयेन बोध दिवचो न्ही, moral value दिवचो न्ही. This is what is the whole modern literature भितर everywhere. हो पॉइंट आसा, मुद्दो आसा की भुरग्यांक हो बोध म्हणजे भुरग्यां जर दिसता आपल्याक काणी सांगू ह्या बोधा खातीर काणी सांगपा लायता ते हेट इट. भुरग्यांनी बोध सांगप ना. आतां एक खंयची काणी वाचतकच ताका जाय ते बोध घेवन
लायक तुम्ही आतां जाणा खंयची ती कासव आनी सोसो जाणा न्ही ती सर्ती कितें बोध ते काणयेचो कसलो बोध मेळटा जस्ट रेज युअर हँड काणी सोसो आनी कासव ह्या सर्ती काणयेंतली बोध कितें कोणाक कमी लेखचो न्ही तूं कितें गो बाय यू आर रेजिंग हँड से आळशीपणा करची न्ही आनी कितें ओवर कॉन्फिडन्स आसचो न्ही आनी अशें न्ही की सदांच सोसो शिकतलो आनी स्लो एंड स्टडी विथ द रेस पण आमी आयकता कितले आसा अगेन आय कोट संजय तळवडकर तो म्हणटा आमी कितें गाय काय दे तुमी कितें म्हणटा दूध दे कित्याक गाय शेण देत नाही तो असो प्रश्न विचारता सो हू टोल्ड यू एकूच तेजें कन्क्लुजन काडा म्हण आनी आमी कित्याक करता जाणा आय ऑलवेज टेल इवन द वीथ या यू वॉन्ट टू आस्क समथींग डू यू वॉन्ट टू आस्क समथींग ओके आय थॉट यू आर रेजिंग युअर हँड ओके आमी एक कित्याक मिस्टेक करता जाणा अगेन दिस इज नॉट युअर मिस्टेक कारण आमी ती 10th बी न्ही गोवा बोर्ड 8, 9, 10 आमी तांकां स्टोरी रायटींग दिता आउटलायन स्टोरी रायटींग कंप्लीट द स्टोरी विथ द मॉडल ऑफ द स्टोरी त्या ओल्ड फॉर्मेटांतल्यान आमी अजून कशी भायर सरना सो आनी कांय संस्था ज्यो काणयांची सर्ती आयोजीत करता दे ऑल्सो टेल दॅट बोध कथा बोध हे चिल्ड्रन हेट रिडींग बिकॉज ऑफ दिस दे शुड जस्ट एन्जॉय रिडींग ओके सो व्हॅल्यूज दे लर्न व्हॅल्यूज शिकतले तांकां जाय जाल्यार शिकूं जाता घेवं आनी न घेवं कासव आनी सोसो तांकां दे लेट देम जस्ट एन्जॉय दॅट स्टोरी आनी ज्यो गजाली आमकां आतां कळना त्यो गजाली मागीर पयलो पेटूल ह्या प्रोग्रामान श्रीनिवास धेंपे वॉज अ चीफ गेस्ट तो म्हणटालो आमकां सदां आजी काणी सांगताली ती एक्चुअली कितें आमकां सांगपाक सोदतालो तेन्ना कळनाशिल्लें ल्हान भुरगीं वी स्टोरी एन्जॉय द स्टोरी पूण आतां आमकां तें केन्ना केन्ना दिसता अरे आजी नको ती काणी अशें तेजो लायफाक तर ह्यो गजाली आमकां खंय तरी फाटल्यान करायल्यो आसता सो लेट द टायम टेक इट्स ओन आतां तुमी हांगा ही पळयली रत्ना पाठकशाली काणी वॉट इज दॅट स्टोरी कितें बोध दिता ती काणी इट्स अ ब्युटिफूल स्टोरी कितें बोध ते काणयेंतलो आमी घरान वांगर आसतना गांवभर भोंवतात करेक्ट आतां सुद्दां आमकां दिसता गोंय सारकें ना सो आमी UK US सगळ्या भोंवता नॉट क्रिटिसायझींग बट आय एम सेइंग आमचे कमी लेखक ना ओके गरज आसा म्हणून खंय गेली तें बरें पूण म्हजें बरें आय एम गूड म्हणजे गोंय सुद्दां बरें गोंय हांवें सांबाळपाक जाय बरेंपण सांबाळपाक जाय इज माय ड्युटी ना हांगा कितें कांय कळना हें जाता तें भायर गेल्यार बरो यू थिंक यू कॅन बी हॅपी आउटसायड सो ही म्हणजे जिविताचो बोध हो हे भुरग्याक कळचें ना आनी तुवें तें सांगपय न्ही आमच्या घरान गिरेस्तकार आसा म्हटल्यार आमी सगळ्यांक सोदपाक जाय कितें ताका आवडटलें तें अंडरस्टूड सो आमी बोध हो म्हणटा तो केन्ना डायरेक्ट दिवप ना आनी दिवपूच ना ओके सो शणैबाब कथामळीक जेन्ना तुमी भुरग्यांक ट्रेनिंग दितली हे काणयेंतल्यान आमी हें शिकता आमी व्हडल्या मनशांक आदर रिस्पेक्ट दिवपा जाय नाका प्लीज ओके ते भुरग्यांक खबर ना जाणट्यांक आदर दिवपा जाय खबर ना दिसता भुरग्यांक सगळें खबर आहा ओके to learn and accept life challenges, to learn stage technique, to okay, जालें all right. ताचे मागीर आतां ओके आय जस्ट वॉन्ट टू नो तुमी आतां काणयांची सर्ती जेन्ना तयारी करता वॉट आर द डिफिकल्टीज यू फेस परत ग्रुपान बसयना वॉट आर द डिफिकल्टीज यू फेस वॉट आर द चॅलेंजीस यू हॅव जस्ट रेज बाय एक मनशाला यू सांग म्हाका लँग्वेज प्रॉब्लम म्हटल्यार कोंकणीन काणी सांगपाक प्रॉब्लम जाता येस लँग्वेज ओके वन प्रॉब्लम जालो लँग्वेज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बेसिकली कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सेकंड टायमिंग ओके बरं टायमिंग मागीर
because in Dialect, okay. One language is different, Kokani, and the written is different. बरें, dialect. Next. जालें इतलेच प्रॉब्लेम? आता लँग्वेज म्हणटना कांय शब्द जे आमी सर्रास आतां म्हणटा ते इंग्लीश आमचे यूज जातात ते यूज करप काय? Yes, very good. Use of words, vocabulary. Yes. Okay. बरें, आनी कितें? Any other challenge or any other problem, difficulties you face? मॅडम तुम्ही आता म्हणला एक इन्सिडेंट दिलो ऍक्सिडेंट जालो सादर एक वर्ष म्हणजे इमॅजिन करून ती स्टोरी सांगपूय तांकां डिफिकल्ट लागता. Imagine करो. Okay, so the method that I told you, the procedure that I told you, say. Yeah. Okay. Anything else? Yes. Voice modulation. Boy. Anything? Madam, sometimes the judges know I have taken children in the competition for storytelling. For the judges means they say that storytelling shouldn't be acting. Yes. So even that doubt. I'll come there. I'll come to that. Acting, monologue. Okay. Anything else? हे मातशें क्लियर कर मॅडम. ना हांव सगळे तो पॉइंट बरयला. मोरल सांगप ना आमी एक फावटी कंपिटिशन ऑर्गनायज केलें दिसला आनी मोरल हांवें दिवना भुरग्यांक मोरल म्हणपाची गरज ना तुका स्टोरी करून ते ऑडियन्सान एन्जॉय केली तितलें पुरो तुका मोरल सांगपाची गरज ना हांवें मोरल सांगनाका म्हणल्यार म्हाका वयल्यान परतून आपूण व्हरून मोरल This is for Shade Goiba Kathamar? Some other? Yes. फूल लेवल. Okay. मोरल सांगप एक गरजेचें न्हू. No. Okay. Anything, Khalid? Almost all covered? स्टोरीज मेळप Selection of stories. Stories better. Very good. Stories. हाचे मागीर ब्रेक घेवया so that you be attentive. Okay. आनी कितें? आणि स्टोरी सांगता आसतना चड हावभाव करप की ना? ते हांव येता काणी कशी सांगप ते हांव सांगता. टेक्निक्स आय विल टेल यू. क्रायटेरिया सगळें सांगतले. वॉट आय वॉन्ट इज बेसिकली तुमी तयार करता कितें चॅलेंज जाता. येस. सो कॅन आय टेक वन पॉइंट? येस. एक आसा लँग्वेज प्रॉब्लम लॉट ऑफ मायग्रंट्स जाता न्ही आनी हो तुमकांच न्ही आमचे सगळे मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इट इज हॅपनिंग आनी अशें जालां की आमची भुरगीं भायर वतात आनी दुसऱ्या प्रांतांतली भुरगीं आमचे कडेन येतात आनी इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आमी खुबशे फावटी कितें करतात स्पेशली आमकां तरी चड न्ही गव्हर्मेंट स्कुलान ते 95% भुरगीं मायग्रंट आसता कारण गोंयकार चडशे गव्हर्मेंट स्कुलान घालना प्रायमरी आतां प्रायवेट स्कुलांनी घालतात गव्हर्मेंट स्कुलान एंड दे फेस दीस डिफिकल्टी अलॉंग. ओके. सो एक आसा म्हणल्यार येस भास ही सारकी आसपाक जाय पूण आमी समटायम्स फॉर कॉम्पिटिशन जेन्ना भुरगो येता स्पेशली हिंदी उलोवपी भुरग्याक जेन्ना कोंकणी दिता तेन्ना ताचे उच्चार आसा ते मातशे चुकीचे आसता. ती ताची चूक न्ही तो देवनागरीचे फॉनेटिक्सा प्रमाण वता आनी आमचे कोंकणीचे कांय नेम आसा तातूंत ते मातशे विचित्र लागतात. लायक फॉर एग्जाम्पल तो ता ती तूं ते तो ग्रामेटिकली हें बारा कडेन पूण आमी कोंकणीन तो करेक्ट. सो असल्या वेळार वी ओवरलूक दिस मिस्टेक. हें आमी जजीसांक सांगता. वी ओवरलूक दिस मिस्टेक बिकॉज तो भुरगो शिकता तो प्रयत्न करता तो गोंयकार जावपाचो प्रयत्न करता. आमचे भितर अशे गोंयकार आसात जे अभिमानान सांगतात माय चायल्ड डजंट नो कोंकणी आनी हें गोंयानूच घडटा. नो तामिलियन वील से नो कन्नडिगा वील से. We can't go and insult anybody in Tamil in their language. आणि आम्ही निर्लज्जपणा करतात की my child doesn't know Konkani. Sorry, you can't be in Goa. Correct? आणि एक कर्नाटकाचे लोक येतात आपल्या गोंयकार म्हणूंक जाय म्हणून कोंकणी शिकतात. मागीर ताका सांगो तूं कितें म्हणटा तो कितें म्हणटा. So what we do, we tell the judges to overlook this pronunciation. He has to learn. ताका ते phonetics कशे सांगचे ते सांगपाकूच जाय.
In fact, yesterday we had a workshop with Dr. Rajiv Pawar, and he was telling us कशें आमकां न हे sound कशें येता अनुस्वारांतले. So we said we'll have one कार्यशाळा टिचर्सां खातीर. This is very important because the department is not really doing anything with regard to this. Correct? Yes. So आमकां जाय. Okay? So language भितर yes. नवो आतां झारखंडाचो भुरगो आयलो तूं ताका कोंकणी सर्त घे म्हूण कॅन यू सेंड? यू कांट प्रिपेर. मातशी तरी ताका भास कळपाक जाय. पूण तातूंत तो जेन्ना नवी शिकता तेन्ना ताच्या उच्चारा भितर जो मातसो फरक आसता, we will not put them down. We will not cancel them. That is okay. दुसरो पॉइंट आसा टायमिंग. आता टायमिंग आसा तें प्रत्येक गटाक आमी टायमिंग दिल्या न्ही. पयली ते चवथी 2 ते 4 मिनटां. सच अ बिग गॅप. सो हांगा तुमचो दिस इज युअर रोल. तुमी शिकचें पडटली. काणी पयली म्हटल्यार ल्हान भुरग्याक ल्हान गाणी आसूंक जाय, व्हडल्या भुरग्याक व्हडली गाणी आसूंक जाय. आनी 7, 8, 9, 10 मातशी बरी जाय. तेका काडून वागाची कॉलेजी दिवप ना. ताचे लेवल तें न्ही. आमी ती मिस्टेक करता. ते कांय ना बरें हें घे रे आनी पाठ कर आनी चल. सो एटलीस्ट दॅट वी शूड डू. सो सिलेक्शन अशें न्ही की इट हॅज टू बी 2 minutes. इट शूड नॉट बी लेस दॅन 2 minutes. पूण थंय मागीर 1 second, 2 second, 5 second, जे 5 second कॅन्सल म्हूण ताका मार्क्स कमी. नो. भुरगीं न्ही ती एकदां स्पीड लायता कसली, एकदां स्लो करून 2 मिनटाचे 2.5 minute करता. वी आर अवेअर ऑफ इट. ओके. पूण टायम लिमीट आसपाक जाय. नाजाल्यार आमकां जजीस बी न्हिदचे पडटले, कार्टुनां बी घेवन येवची पडटली. एकट्यान व्हडले गाणी जाल्यार धाकटी गाणी सांगले. दॅट इज अ टायम एज वायज. ओके. आय थिंक एम आय क्लियर हियर? ओके. तिसरें आसा डायलेक्ट. समबडी सेड वेरी गुड पॉइंट. व्हॉट इज द प्रॉब्लम विथ डायलेक्ट? कितें प्रॉब्लम आसा? हांगा बरयल्लें आसा. काणी सांगतना सर्तकान कोंकणींतल्यो वेगवेगळ्यो बोली शैली वापरूं येता. देखीक पेडणे शैली, सत्तरींतली शैली, काणकोणची शैली, साश्टीची शैली आनी हेर. वेर इज द प्रॉब्लम? ही आमची गिरेस्तकाय. वेगवेगळी शैली आसा, वेगळे तरेन उलयतात. कोंकणी ही एकूच भास, ताका शैली चड आसा. बाय द वे सगळ्या भासांक आसा. मराठीक आसा वेगवेगळे. दॅट्स अ नेम ऑफ द लँग्वेज, रूल ऑफ द लँग्वेज. आफ्टर एवरी 8 kilometers देर इज अ चेंज इन द डायलेक्ट. हे रवींद्र केळेकरान बरयल्लें पुस्तक. सो दॅट्स अ नॉर्म ऑफ द लँग्वेज. आनी हे वेरिएशन सगळ्या भाशेनी आसा. पूण कोंकणी भितर चड हा कित्याक? पुर्तुगीजा खातीर. करेक्ट. पुर्तुगीजा खातीर गोंयकार गोंयच्यान धांवून पळून गेले. कारवार रावले, मेंगलोर रावले, कोचीन रावले. थंयची कोंकणी आमकां कळपाक मातशी त्रास जाता. बरें गोंयान कोंकणी आनी हिंदू वेगळे उलयतात. बरें सगळे कोंकणी आनी सगळे हिंदू एकूच भाशेन उलयता ना. बरें क्रिस्तांव सगळे एकूच भाशेन उलयता ना. बार्देसचो कितें गेलो रे, हिंगा येयलो मरे. करेक्ट. साश्टीचो वेगळो, पेडणेचो हिंदू वेगळो, सालसेतींतलो वेगळो, साश्टींतलो वेगळो. So it's a garden of flowers, variation, variety of flowers, and we want it to happen. म्हाका पेडणे जज म्हणून गेल्यान जर कोणें पेडणे शेतीन सांगना जाल्यार वाज येता. कित्याक म्हाका खबर आहा ती भुरगीं धडपडटात. ती धडपडटात ह्या पुस्तकी स्टायलीन सांगपाक. आनी ती जर तांकां तेंच्या आजयेन तयार केली, तेंचे घडून गेली रे ती घडून येवं रे म्हणटात ती. तो पळय नेट आसता, ते नॅचरल स्वाभावीकपण आसता, ते मिस जाता तांगेले. खंय गेल्लो रे तूं, हांगा यो रे, फोर्सफुली ती याद करून करून म्हणटात अर्थ ना. करेक्ट. सो बी शुअर, साम रिलॅक्स जावन तूं उलयता, आमकां भुरगो उलयता ते शैलीन ताका काणी सांगपाक जाय. इवन तुका पुस्तक मेळ्ळें, चेंज इट इन हीज डायलेक्ट. कळ्ळें? ताचेच डायलेक्टान ताका सांगपाक. आनी हांव सदां म्हगेली ती नुवें सारकी साश्टीची भाशा हांव तेंचे भशेन उलयता, तांचे भशेन तांकां ट्रेन करून धाडटा. म्हाका आनी त्रास करनाका तुमी. वचा आनी सारकें नॉर्मल नॅचरल रावन स्टोरी काडून सांगूंक जाय. ओवर. सो शैलीचो प्रश्न मिटलो? येस. नेक्स्ट वन इज प्रोसिजर, म्हणजे मेथड. हांवें सांगली ती रायट काय रॉंग. वॉट यू सेइंग इज करेक्ट. ल्हान भुरग्यांक एक सांगप इजी. बडबड्याक घेतलें ताका सांग म्हणटा सांगलें. 8वी 9वी 10वीच्या भुरग्यांक प्रॉब्लम. कित्याक आमी ताका एक मातशी खंयची तरी इन्फॉर्मेटीव स्टोरी दिता. सपोज इफ आय गिव देम अबाउट से अरुणिमा सिन्हा स्टोरी,
I have to know name of the place, railway station. You know, Arunima Sinhaची काणी जाणार न्ही तुमी railway station वयल्यान तेका भायर मारले ते. And the first lady who climbed the Mount Everest after that, after amputating her leg. So, ती काणी सांगतले जाल्यार तेची information has to be statistic, has to be correct. पण तो भुरगो त्या लेवलार पावला म्हणटकीर ताणें तें शिकप. तो हिस्ट्री शिकता, जॉग्रफी शिकता, सायन्स शिकता, सगळें शिकता. दॅट स्पेसिफिक टर्म्स आसपाकूच जाय. त्यो गजाली लक्षांत दवरून मागीर ताणें ताका यू हॅव टू अलाव दॅट चायल्ड टू डेव्हलप हिज ओन स्टोरी. ओके, येस. मागीर वॉयस मॉड्युलेशनात कोणें म्हणलें येस, थोडी भुरगीं कितें करता आनी आतां चड जालां. मागीर आमकां रियलायज जालें भुरगीं येतात स्टेजीर आनी इतिहासीक नाटकां करतात. आतां समजा हो आशिल्लो एक हुंदीर आशिल्लो आनी ताचो राजा आशिल्लो. एक आसलो हुंदीर, तेका एक पिल्लू आसलें. अशें आमी उलयता केन्ना. आजी जाल्यार कशें सांगतली आमकां, एक मरे हुंदीर आशिल्लो, तो राजा आशिल्लो आनी ताका एक धाकटुलो पिल्लू आशिल्लो. अशें म्हणटा एक आसलो हुंदीर आनी तेका एक पिल्लू आसलो आनी तें सदां कितें नाटकां इतिहासीक. फक्त एक तलवार दिवारी दिल्या. सो काणी नॉर्मल नॅचरल जालें. त्या खातीर तुमकां हांवें रत्ना पाठक शाळेंत पयलीं तुमी तांकां वारो आसा जाल्यार बाडा उलयता कशें नॅचरली इट कम्स. इवन दोळे गुणायता बाबा अशें करून करता आनी यू डोंट नीड टू मूव. हात वारे बी अशें करून वाऱ्यान म्हणलें कित्याक गेला कितें करप. ओके, सो मोनोलॉग म्हणटा तो वेगळो, नाट्यछटा म्हणटा ती वेगळी. आनी काणी सांगतना तुमी फक्त याद दवरा, हांव आजी जातकीर कशें सांगतलें नातरान काणी, तशें तें नातवाक जावं नातीक मुखार दवरात आनी तुमची काणी सांगा ताका तयार करात. कळ्ळें? चड तांकां इतिहासीक नाटकाचे भशेन करनात. ओके, एनी डाउट ऑन दॅट? वॉयस मॉड्युलेशन, एक्टिंग आनी मोनोलॉग. स्टोरी सिलेक्शन व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट. स्टोरी सिलेक्शनाचेर हांव मागीर येता. कितें जाणा, पलाश यू हॅव टू शो वन मोर स्टोरी. एक काणी आयकली आनी पळय आनी चड बडबड जाली म्हगेली. आनी आय कम टू दॅट बिकॉज वी आर गोइंग टू हॅव अ स्टोरी रायटिंग कॉम्पिटिशन फॉर टीचर्स. सो आय विल टेल यू सिलेक्शन ऑफ स्टोरीज. ओके, येस. टर्म्स यूज करपाचे, इंग्लिश टर्म्स यूज करतात. ओके, आय एम सो सॉरी. टर्म्स, वोकॅब्युलरी. कांय वेळार जे पळय एक आसता, खुबशे फावटी भुरगो आनी एक उतरां गडबडटा ते तेका खूब कठीण जाता. सिम्प्लिफाय दॅट वर्ड. बरें, कंप्युटर आसा, संगणक आसा. कंप्युटर इज अ कॉमन वर्ड. कंप्युटर वापरून दी. दोतोर, डॉक्टर, दोतोर, वैद्य बिद्य कितें जालें. सो सिम्प्लिफाय. पूण गरज नासतना इंग्लीश उतरां घालून ते कोंकणीक मारप नॉट. बट जे जनरल कॉमन उतरां वापरल्यार ती वापरपाक जाता. ओके, येस. एक तुमकां आतां हिंदीन काणी सांगली, थोडी म्हणटली कितें हिंदी काणी, हांव हिंदी कळना, आतां इंग्लीश काणी आयकता, मागीर कोंकणीची येता. ओके, एन्जॉय दीस स्टोरी. देन वी टेक अ ब्रेक ऑफ 10 minutes. पुरो नाका ब्रेक, नाका, कंटिन्यू. डू यू वॉन्ट अ ब्रेक? Yes. Very good. So in this story with her, what did you observe? Voice modulation, expression, and before teaching the children, भुरग्यांक शिकोवचे पयलीं आमकां बरें नाटकी जावचें पडलें ना. And especially primary teachers. Primary teachers have to be performers. And to do that, what we have to do? No training given for us. So we have to be in some theatre, associated with some theatre activities, or somewhere cultural institutions to upgrade ourselves. Correct? कारण हे सगळे हावभाव हाजेर आसा इतले सुंदर आसा. माकडाचे हावभाव वेगळे, वाघाचे, शिवाचे वेगळे, त्या रुळकुळ्या जिब्राचे वेगळे. थ्रू आउट हर डायलॉग डिलिव्हरी सो, आणि इट कीप्स यू. करेक्ट? सो ही आमची भुरगीं जर हावभाव सारखे करना, इट्स बिकॉज वी आर लायक समवेर. करेक्ट? ज्या सर्तीचे जे फॉर्मेट आसा ते सर्तीचे नेम,
सर्त 3 गटान जातली, पहिली ते चौथी. हे तुमकां पावना आसतलें लेटर, नाजाल्यार तुमकां मेळटलें आतां. ओके. दुसरी गट 5वी ते 7वी आनी तिसरो गट 8वी ते 10वी. पहिली तुम्ही एज पार्ट ऑफ युअर स्कूल एक्टिविटी तुमच्यांनी स्कुलान करपाक जाता. आणि हे आमकां फक्त ट्रेनिंगेक रावनाका. एवरी इयर यू कॅन हॅव युअर कॉम्पिटिशन इन द मंथ ऑफ जुलाय. आणि जी भुरगीं पार्टिसिपेट जातात तांची नांवां आनी जिखतात तांची नांवां टोटल तुम्ही आमकां सर्ती पळय येतात तालुका पावड्याचेर तेन्ना आमकां सांगपाक जाता आमच्या शाळेन आमी घेतले अमके इतले नंबर भुरग्यांनी 50 भुरगीं वांटेकार जाली. सो आमी तुमकां सर्टिफिकेट दिता फॉर ऑर्गनायझिंग इट एट स्कूल लेवल. आमचो पर्पज आसा की चड आनी चड भुरग्यांनी पार्टिसिपेट जावपाचो. ओके. तुम्ही प्रायज कितें दितली कितें तुमचें तुमी पळोवपाचें. ऑर्गनायझिंग तुमच्या लेवलार करपाचें. पूण तुमी जर आमकां आंकडो दिलो स्कुलाच्या लेटराचेर लेटर हेडाचेर तर तुमी बरयलें आमी सर्त अमके दिसा घेतली ह्या गटा खातीर अमक्या अमक्या भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो आमी तितल्यो सर्टिफिकेटी काडून तुमकां ज्या दिसा तुमी भुरग्यांक घेवन येतली पळय तालुका पावड्याचेर तेन्ना तितल्यो सर्टिफिकेटी दितली. इज दॅट इज क्लियर? सो जेन्ना तुमी सर्त स्कुलान घेता इट्स नॉट कंपल्सरी फ्रॉम आवर पार्ट. वॉट आय एम सेयिंग तुमी करपाचीच आसा ती करा. भुरग्यांक सर्टिफिकेट मेळटकीर ती बरी दिसता. ओके. सो तातले मागीर तुमी एक 2 जाणांक न्यू सिलेक्ट करपाचें आनी तालुका पावड्याचेर धाडपाचें. सो सर्त आसा ती पयली तालुका पावड्यार जाता, मागीर जिल्लो म्हणजे साउथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा आनी मागीर राज्य पावड्याचेर जाता. 3 गटां हितून जाता. मागीर समजा कॉम्पिटिशन आता हे प्रॉब्लेम जाला म्हणजे ही सर्ती इतली पॉप्युलर जाल्या की आमकां जशें अन्वेषण सांगलें की मडगांवां पयलीं 50 भुरगीं येताले, मागीर 100 येवपाक लागली, मागीर 150 येवपाक लागली आनी आमकां लोकांक इनकन्विनियन्स करप ना म्हणून 3 गट केले. 3 केंद्रांनूच 3 केंद्रां केल्या. सो दॅट वांटून वता आनी मोर चिल्ड्रन गेट प्रायजीस आनी मोर चिल्ड्रन गेट रिप्रेझेंटेशन. सो इनामां अशी आसतली की पयल्या 15 भुरग्यां पार्टिसिपेटा भितर पयलें आनी दुसरें इनाम. 30 भुरगीं आसत जाल्यार आनीक एक वांटतले आनी ताचे वयर आसत जाल्यार भुरगीं बरी. मागीर केंद्रान जावपी आनी तालुका पावड्यार जावपी सर्तीन पुस्तक रुपान ताका इनामां मेळटली आनी राज्य पावड्यार आसा ताका रोख इनाम मेळटलें आनी यादस्ती पेटयतले ट्रॉफी. परीक्षकांक दिसलें 2 भुरग्यां परस चड आसा जाल्यार ताका उमेद वाडोवपी सुद्दां इनामां ते परीक्षकांक मोकळीक आसतली. काणी कोंकणींतल्यानूच सांगची पडटा. बोली खंयची चलता कोंकणींतल्यान. काणयेक विशयाचें बंधन ना. विशयाचें बंधन ना. असली नीतिकथा, बोधकथा, जावं संत कथा जावं विज्ञान कथा अशें बंधन ना. तुमकां मोकळीक आसा, तुमी जाय तो विशय काडपाचो. पूण जेन्ना आमी विशयाचें बंधन ना म्हणटा तेन्ना रिपीट करनाकात तेच काणी. कित्याक जाल्यार इतले टफ कॉम्पिटिशन आसता, इतले आसा. थोडे पालक थोडे शिक्षक आसात ते स्वता काणयो नव्यो बरयतात आनी जेन्ना आमी थंय क्रायटेरिया आसता काणयेचो विशय तेन्ना तुजो भुरगो इक्वल पार आसत सुद्दां जाल्यार ही मे लूज इट, कारण दुसऱ्याची काणी नवी आसा न्ही. सो काणी विशयाचें बंधन ना, बट कम अप विथ नायस स्टोरीज. कोणें अदर पॉयंट म्हणला की काणयो मेळना, आय एम डिलिंग विथ दॅट पॉयंट आल्सो. शक्य आसल्यार पाठ्यपुस्तकाची काणी सांगची न्हय. म्हज्या कोतान शक्य आसल्यार बीन सांगचीच न्हय. भुरग्यांक फक्त त्या पुस्तकाक बांदून दवरचें न्ही. I hope you know that there are some countries which doesn't have textbook. आमी तो टेक्स्टबुकाक आमकां बायबल आनी भगवत गीता शिकयता तितलेंच शिकयता. भास शिकयना, कांय शिकयना. फक्त पाठ शिकयता. पाठ करात, बरयात, पोपट करात आनी म्हणल्यार तेगे पोपट. सो लेट्स डू दॅट. डोंट यूज टेक्स्टबुकांतली काणी म्हणल्यार नाच. आनी तुमचे प्रायमरीचे टेक्स्टबुक तर ते काणयो पळयल्यार केल्यो भयानक कितें डेंजरस. डोंट टच दॅट टेक्स्ट. ओके. मागीर काणी वेगवेगळ्या शैलीन सांगपाक जाता आनी टायम लिमीट. प्रायमरी खातीर 2 ते 4 मिनटां. क्लियर? ओके. नाव जस्ट नाव वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द neighboring school, she said she got little confused with that when I said ask me म्हाका कितें प्रश्न विचारला जाता when she saw this story this ही काणी आसा ती तुमकां आवडत जाल्यार because I said Ratna Pathak Shah, an actress, and she does lot of work for children. तुम्ही गुगल केल्यार मेळटले तेगेले रत्ना पाठक शाह जावं नसिरुद्दीन शाह टेल्स नायस स्टोरीज. आनी ही काणी सांगल्या आसतना कितें दॅट्स यू हॅव टू अंडरस्टँड. ह्यो काणयो सांगल्या ती तुमकां
की जस्ट हावभाव एक्सप्रेशन्स कळपा खातीर बरे एक्चुअली रत्ना पाठक वाचून दाखयतात ते पुस्तक वाचन काणी वाचन इज डिफरंट आणि काणी सादर करप आहे ओके बट स्टील शी इज डुईंग इट विथ लॉट ऑफ एक्सप्रेशन जाल्यार भुरगीं पळयतली म्हणजे की इवन इफ वी हॅव सम रिडींग सेशन फॉर चिल्ड्रन वी शूड नो दॅट वी हॅव टू डू इट दिस वे ओके सो रत्ना पाठक आणि दुसरी आसा ती शी इज एन एज्युकेशनिस्ट शी इज बीन डुईंग लॉट ऑफ वर्क डॉक्टर स्वाती पोपट यू गूगल इट एंड यू गेट लॉट ऑफ डिटेल्स डॉक्टर स्वाती पोपट हांवें आनीक हाडिल्ली बट इज नो टायम एंड आय एम नॉट गोइंग टू शो यू डॉक्टर स्वाती राज ओके हे जाले सो somebody asked me she got confused ki she was full of acting Swati Popat we are not she's not full of acting she's full of expressions आणि ती तातून भितर ती जातना फोर्सफुली ना ती मदींच वाग जाता मदींच माकड जाता ती ताची भितर इनवॉल्वमेंट पळयलें जाल्यार व्हेरी नॅचरल इट लुक्स खंय तरी दिसता की फोर्सफुली वाग जाता उडी तशें जायना पडत ना नॅचरली दॅट कम्स भुरग्यांची सुद्दां एक नॅचरल येवपाचें आसता पण आमी आमकां आमचे एक्सप्रेस दाखयता करेक्ट सो हात वारे चड करप ना जाग्या वेल्यान हालप ना एक्टिंग तशी करप ना बट इफ द चायल्ड गेट्स इनवॉल्वड एंड एक्सप्रेसीस दॅट्स व्हेरी नॅचरल ओके आय थिंक आय हॅव क्लियर्ड युअर पॉयंट ओके हे जालें तुमगेले नेम आतां परीक्षक कित्याचेर तुमची निवड करतलो काणयांची कथेची निवड एबे हांगा सांग तुमकां मेळटलें नो नीड ऑफ रायटिंग जस्ट टेक इट कथेची निवड सिलेक्शन ऑफ स्टोरी आनी तुमी सांगलें पुस्तकां मेळना करेक्ट पुस्तकां मेळना इज अ लिटल ऑब्जेक्शनेबल पुस्तकां हजारांनी आसात आमी पुस्तकां कडेन पावना आनी आमचो रॉंग कॉन्सेप्ट आसा आमचो गोंयांत भितर कॉन्सेप्ट रॉंग आसा आमी पुस्तकां घेवपा वतना कितें करता पुस्तकाक पळयता पुस्तक उगडटा काणयो कितल्या 10 आसा प्रायस कितलो 50 बरें सवायचे दुसरें ही एक एकूच काणया हिची चित्रां कितले 100 रुपया नाका नाका वी डू दॅट करेक्ट पूण खरें आमी जर भुरग्या खातीर काणी व्हरतली जाल्यार ती चित्रांतली काणी करूंक जाय एका पुस्तकान एकूच काणी आशिल्ली व्हरपाक जाय फॉर स्मॉल चिल्ड्रन भुरग्याक जाल्यार तुका जाय जाल्यार तूं तें व्हर तें गणीत कर तूं हें म्हज्या खातीर 10 काणयो 50 रुपया म्हज्या खातीर भुरग्या खातीर गणीत करनाका भुरग्या खातीर जाणकार कसली पुस्तकां दिता ती निवड ल्हान भुरग्यांक फर्स्ट अट्रॅक्शन इज अबाउट द पिक्चर्स कळ्ळें आनी लेस कंटेंट द लोवर द क्लास द लेस द कंटेंट ओके आनी खंयची पुस्तकां बरी प्लीज नोट डावन दॅट आय एम गोइंग टू टेल यू द पब्लिकेशन हाऊसेस प्लीज रीड दिस आनी यूट्यूब आनी आतां आमकां गुगलाचेर सगळी म्हायती मेळटा वन इज ज्योत्स्ना प्रकाशन ज्योत्स्ना JYOTSNA ज्योत्स्ना प्रकाशन एकलव्या सेकंड वन इज एकलव्या पब्लिकेशन मागीर ट्युलिका टाटा ट्रस्टाचे दे आर डुईंग एक्सटेन्सिव वर्क इन चिल्ड्रन्स लिटरेचर ट्युलिका TULIKA I like these books scholastic मातशे म्हारग but they are beautiful books scholastic books कोंकणी भाषा मंडळ ह्या सगळ्यांची पुस्तकां पब्लिश केल्या ट्रान्सलेट करून सो यू कॅन ऑलवेज बाय कोंकणी भाषा मंडळाची पुस्तकां आणि भुरग्यां खातीर जाल्यार चित्राची परत सांगता ओके देन प्रथम बुक्स प्रथम PRATHAM प्रथम बुक्स मागीर स्टोरी विवर ऑनलायन स्टोरी विवर जाय ती पळोवपाक मेळटा तुमकां प्रथम बुक्साची कितलीशींच बुकां आसा आनी आमी कोंकणीनी केल्ली आसात सो कोंकणीन ना बी ना ऑनलायन आसात प्रथम स्टोरी विवर ओके आनी लास्ट इज एकलव्य इज one of the leading publication house. I told fine. Ektara, not Eklavya, Ektara. जाले सो आता तुमचे काम कितें थोडी आमी कोंकणीन भरपूर केले 100-150 बट आय थिंक स्टील यू शूड बी हंग्री अबाउट मोर बुक्स
करेक्ट भुरग्यांनी वाचतली जाल्यार पयलीं आमकां वाचपाक जाय हांव एज अ पॅरंट ऑल्सो आय हॅव टू रीड करेक्ट मागीर टिचर्स वी आर टिचर्स भुरगीं बरयना भुरगीं उलयना फर्स्ट वी शूड रायट न्ही आमकां बरोवपाक कळटा न्ही आमी भुरग्यांक निबंद बरोवपाक शिकयतात सो टेक एनी स्टोरी एंड यू डोंट हॅव टू पर्स असं तशें बरोव नाका कंटेंट घ्या तुमच्या उतरांनी बरयात मेक इट अ हॅबिट टू रायट स्टोरीज कारण वी आर गोइंग टू हॅव चिल्ड्रन्स लिटरेचर परिषद बाल साहित्य परिषद we are going to invite a lot of people, expertise from outside, and before that we are going to have competition, story writing competition for teachers all over Goa. तुमका पयलीच सांगता आता बरया when we declare it, send it to us. पण ते कोंकणी कारण आम्ही हांगा आसा कोंकणीचे उदरगत करपाक सो कोंकणीन बरोवप and there are prizes. Once we had and मागीर आमी ते इतल्यो काणयो कविता भुरग्यां टिचरीन बरयले वी रियली गॉट सम नायस टिचर्स हू वर रायटिंग ब्युटिफुली तेन्ना मागीर ते कंपायल करून आमी तेचे मॅगझीन काडिल्लें एंड इट्स एन ऑनर फॉर टू यू की तुमची काणी खंयचे तरी कोंकणी भाशा मंडळ पब्लीश करता जे सगळे कडेन एक्झिबिशनाक वता आनीक इट्स देर इन द मॅगझीन तुमकां फील जाता आय एम अ रायटर आय एम अ कोंकणी रायटर ओके सो रायट ट्रान्सलेट एंड रायट तुमचे उतरांनी आय हॅव कॉन्फिडन्स पयलो तुमकां जो विश्वास नासत पूण तुमी जर मातशें बरयलें एंड यू कम टू परिशदेक येवन कितें आसचें कितें नाचें हें जाणकारा कडल्यान आयकलें जाल्यार यू वील एनरीच युअर सेल्फ सो लेट अस हेल्प आवरसेल्फ टू ग्रो करेक्ट ऑलरायट सो विशय कोंकणीन पुस्तकां ना हो हांवें तुमचो सेटल केलो प्रॉब्लम येस सो प्लीज स्कुलांतले लायब्ररी भायर पासय मारया ओके बरें नाव जें परीक्षण जातलें तें खंयच्या पॉयंट्सांची एक कथेची निवड म्हणटा तेन्ना समजा आतां सुद्दां तुमकां कठीण आसा 20 तारखेक खंयची सर्त आसतली तालुक्या पावंड्याची सो टायम आसता टायम ना जाल्यार मागीर कितें आसा तें करात पूण फुडल्या कथामाळेची तयारी आतांच करात बऱ्यो 2 काणयो ताचे खातीर बरी पुस्तकां वाचत ना जाल्यार ह्यो काणयो आयकात अशें गुगल केलेले बेस्ट स्टोरी कथा कथनाच्या बाबतींत खूब लोक काम करतात आय डोंट नो तुमी कितले जाणां परिशदेक आयले हाजे पयलीं बाल साहित्य परिशदेक कॅन यू रेज युअर हँड सो वी हॅड वन एक ग्रूप आशिल्लो कोण ती आमगेली गितांजली कुलकर्णी हजबंड ऑफ दॅट्स नॉट इम्पॉर्टंट ट्रायबल एरिये भितर भुरग्यांक काणयो पुस्तकां वाचपाक शिकयता आनी आय एम लायक आनी तांकां वाचूंक कांय मेळना आनी कशें शिकोवप सो दे आर युजींग थिएटरांतल्यान सगळी काणी सांगता आनी मागीर पुस्तकां दिता भुरग्यांक मागीर भुरगीं पळयतात पयलीं नाटक कॉमेडी पळयली देन दे आर इंट्रस्टेड देन दे आर आयडेंटिफायड सो अशे लोक भारता भितर काम करपी आसता आनी आमी असल्या लोकांक परिशदेक हाडटा एंड ओन्ली दोज हू आर इंट्रस्टेड इन लर्निंग शूड कम कित्याक म्हाका लज दिसली जेन्ना पेपराचेर आयलें थोड्यो टिचरी परिशदेक म्हूण आयल्यो हांगा एंट्री केली आनी बाजारांत नोंदतात आय फेल्ट इन्सल्टेड एज अ टिचींग कम्युनिटी आय डोंट थिंक आमकां जशें आमी पॉलिटिशियन तशें म्हणटा तशें आमकां एक वेळ येवपा जायना की टिचरी अश्यो बी म्हणून करेक्ट पयलींच आमकां हाफ डे काम करता आमी फकाणां करतात वी नो हाव मच वी आर वर्किंग सो लेट्स नॉट ब्रिंग डिसग्रेस टू आवर टिचींग कम्युनिटी तुमकां इंट्रस्ट आसा परिशदेक येयात फॉर सेल्फ ओके बरें की कथेची निवड मागून समरसताय इनवॉल्वमेंट भुरगे इनवॉल्व जावचे ना जो पर्यंत द चाइल्ड डजंट एन्जॉय ऑर अंडरस्टँड दॅट स्टोरी सो भुरग्याक जर तितल्याच लेवलार कळटा तितलीच सादी काणी सांगा ओके तर कठीण दिना मागीर सादरीकरण प्रेझेंटेशन म्हणल्यार मॉड्युलेशन पॉज आवाज ताच्या आवाजाची फेक ह्यो गजाली मागीर हावभाव एक्सप्रेशनाक जर तुमकां 2 एग्जाम्पल दिली आसा आवाजाचो चड उतार मॉड्युलेशन आनी वट्ट परिणाम यू सॉ दिस लेडी केदी व्हडली काणी सांगताली बट यू वर ग्लूड टू दॅट कारण शी वॉज सो इफेक्ट करेक्ट या सो ह्या गजालींचेर तुमच्या काणयांचें परीक्षण जाता I feel even काणयो सिलेक्ट करतना
आमी चडशी लोककाणी आणि फेबल्स जे कॉलो आणि करता वी वूड कम आउट ऑफ इट. वी हॅव टू शो देम न्यू सब्जेक्ट्स, न्यू विषय. ह्यो गजाली जाल्यो आमचे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट. आमकां पुस्तकां, नाव माय लास्ट पॉयंट इज इट शोज अस वे ऑफ लायफ. जीवन मूल्य शिकयतात. कितें कितें जीवन मूल्य शिकयतात? एक म्हणल्यार आमचे भितर डिसिप्लीन, शिस्त. आमकां ऑब्जर्व करूंक शिकयतात, आमकां उलोवंक शिकयतात. पुस्तकां प्रश्न करतात भुरग्यां मदीं निर्माण. कांय पुस्तकां प्रश्नांचेर जापो दितात, कांय पुस्तकां तांकां संवेदनशील करतात, सेन्सिटीव करतात. करेक्ट? आनी जें जें आमच्या जिविताक जाय, आमी पळय भुरग्यांक मोने केलां, डम डेफ कितें कळटा ताचो परिणाम जायना. माय स्टडी, माय ट्युशन, माय एग्जाम, माय रिजल्ट हाच्या भायर आमी भुरग्यांक पळय बंद केला आनी बंद केला ह्या चौकटेन. तातूंत भायर काडून ही पुस्तकां तांकां गिरेस्त करता. सो इट्स ऑलवेज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी कॅन डू दीस थ्रू बुक्स. करेक्ट? आर यू इंटरेस्टेड इन वन मोर स्टोरी बिफोर आय कन्क्लूड? ओके. आणि ही काणी तुम्ही ते सादरीकरण पळोवं नाका, कारण हे फेसबुका खातीर अन्वेषण पसंद केल्ली. बट स्टोरीज, वॉट दिस स्टोरी कॅन डू टू अ चायल्ड, दॅट्स वॉट आय वॉन्ट टू से. आणि हातूंत म्हजी एक्टिंग बी पळोवं नाका. ओके. हो ही काणी आसा ती कार्यशाळेंत बी हांव घेता, स्पेशली विथ चिल्ड्रन. खाजूर खाताले अशें बी विचारता. मागीर ताका हांव सांगता आपल्याक खबर ना त्या मनशाक विचार, तो ती गायडाक विचारपाक जाता. सो तें वता गायडा कडेन वचून ताका करून विचारता. ताका कांय कळना. ताका दिसता ही खावपाक आयला, तो खावपाक दिता. तरी तें आयना म्हणटकीर तो ताका एक लायता धांवडायता. द स्टोरी एंड्स देर. मागीर तेन्ना हांव सांगता हांगा शाळेंतलीं भुरगीं येता शिकिल्लीं, तो गायड शिकिल्लो ना. हांगा शाळेंतलीं भुरगीं तांकां विचार प्रश्न. एंड आय लीव द स्टोरी देर एंड आय आस्क द चिल्ड्रन, तुमकां कितें दिसता? यू नो वॉट इज द रिएक्शन ऑफ चिल्ड्रन? भुरगीं राग येतात भुरग्यांक. So what is this whole story is, I mean, we don't have to teach them environment directly. जनावरांक आमी त्रास करूंक जायना, झाडांक आमी कापूंक जायना, डायरेक्ट टिचिंग ते सॉल्व. सो भुरग्यांचे जर काळजा कडेन हात घालतले जाल्यार स्टोरी इज अ फॉर्म ऑफ व्हेरी पावरफूल मिडियम. ओके. सो आमी काणयो अशीच सांगता. आय थिंक सगळ्यो काणयो बऱ्यो, आजची काणी बरी, फोक स्टोरीज बऱ्यो, लोककाणी बरे, फेबल्स बरे, सगळे बरयतात. ते काळा प्रमाण ते तयार केलं. बट नाव वी हॅव टू शो देम न्यू स्टोरीज, न्यू टॉपिक्स. आणि आमी कितें, वॉट आर वी ट्रायंग टू टेल देम. ओके. सो काणयांचे विशय, आता ही काणी हांवें खंय तरी 2 लायनीन कित्याची खंयच्या तरी बुकार आशिल्ली आनी आय वॉन्टेड टू डेवलप इट. सो आय वेंट टू, आय सेड इट्स अ नायस टॉपिक. मागीर हांवें म्हणलें कित्याक आसता हें म्हणून आय बेटर अंडरस्टँड इट. आनी आतां गुगल महाराष्ट्र तयारीक आसली. So I found why is there, what is the use, the great detail find out there. Then I wanted to know the words. The hampak kideं म्हणटा, कितें करता. I hope you know there is a online dictionary कोंकणी शब्दकोश. So app घाला, translate रोखडें मेळटा. And try to develop your own stories. कळ्ळें? And let all the writers, all the teachers be the writers, future writers of one. I am very hopeful that I am very, because I found a lot of young teachers in this profession. I think आमचे जाणटेले जे सेट आशिल्लो तो एक करून वता आनी न्यू आयले. सो प्लीज टेक इट एज अ चॅलेंज. आय ऑल्सो अपील, तुमचे भितर कोणाकूय दिसता आय हॅव टू बी इन दीस फील्ड, कारण आमी कोंकणी भाशा मंडळ वी ऑर्गनायज लॉट ऑफ वर्कशॉप्स फॉर ट्रान्सलेशन्स. एमएच्या भुरग्यां खातीर आमी ट्रान्सलेशन करता. सो वेन वी डू वी हेल्प देम, वी ट्राय टू टीच देम ऑर वी ट्राय टू असेस देयर वर्क. आणि ती तितल्यार जायना. मागीर तुमी ट्रान्सलेट केल्लें बूक पब्लीश जावन येतकीर जी खोस तुमकां भोगतली दॅट वील बी डिफरंट. सो आय थिंक सद्या आमी अंडर न्यू एज्युकेशन पॉलिसी लॉट ऑफ लिटरेचर हॅज बीन आस्क्ड बाय द डिपार्टमेंट टू क्रिएट इन कोंकणी. देर आर टीम्स ऑफ पीपल हू आर वर्किंग फॉर इट. तुमच्या भितर कोणाकूय दिसता आय वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट, आय वॉन्ट टू बी इन द कंपनी ऑफ पीपल हू आर वर्किंग इन दीस टू एनरिच माय सेल्फ, प्लीज कॉन्टॅक्ट. आफ्टर द सेशन इज ओवर आमकां येवन मेळत. आपल्याक आवडटा कितें करचें पडटलें, कांय संडेज, आनी तुमकां आवडटा ते गजाली मागीर संडेनी जायना. करेक्ट? आवडना ते गजाल संडे जायना. बिकॉज यू मीट नायस पीपल, यू मीट लायक मायंडेड पीपल.
सो तुमकां दिसता तुमी कितें कॉन्ट्रिब्यूट करपाक शकता जाल्यार प्लीज कॉन्टॅक्ट अस. ओके, आय होप यू एन्जॉय दिस सेशन. आय विल वॉन्ट एनी 1-2 पर्सन टू कम अँड गिव युअर असेसमेंट. आणि तीच म्हणजे आहे नाका पयलीं आयली आतां नवी म्हणजे येवपाक. कोणाले कितें डाउट्स प्रश्न आसात? येस मॅडम, शैली हातूंत शैली वेगळी आणि प्रकार वेगळे असतात. कोंकणीचो एकूच प्रकार. काणयेचे प्रकार खूप असतात. हय हय म्हणजे हातूंत आमी थोडी काणी गीत काणी तुमी सांगले तशी गीत काणी असतात, तालकाणी असतात. हय. सो त्यो इन्क्लूड केल्या जातात. डेफिनेटली कथाकथना. डेफिनेटली इट्स अ प्रिविलेज. तू ती काणी बरयता, इट्स अ प्रिविलेज. आणि कंप्लेन अशी न्ही, पूण हांव काणकोण केंद्रांतल्यान पैंगीण केंद्र आमगेलें. आतां तुमी जशें सांगली न्ही नवीन काणी बरोवच्यो म्हणून, मे बी कोविडाचे पयलींची आसतलें. आमी बरयतात स्वता काणी, आनी नवीन काणी आशिल्ली म्हणजे एनवायरमेंटाची आशिल्ली. तर तुमच्या जजीसान सांगलें की ज्यो आजेल्यो काणी आसतात त्यो आमी चडश्यो एक्सेप्ट करतात. No, it's anybody has said it's wrong. आमकां प्रायज मेळना म्हण तशें जालें. तागेलें सांगपाचेर आसा, कोण काणी सांगता ताचेर आसा. पूण हे स्टेटमेंट जेन्ना जालें तेन्ना काणी बरोवपाक मातशें आमी फाटीं सरतात. सो ह्या खेपे आमी परत नव्यान स्टार्ट करतात. सो तांणी तें करचें न्ही. येस, आय नो, आय कम्प्लिटली अग्री विथ यू. एकूच आसा, एक बस तुमी समजा काणी बरयली न्ही, यू हॅव टू बी व्हेरी कॉशस. म्हणजे कांय साहित्याचे कांय नेम आसात. म्हटल्यार ज्यो आमी टच करूना, लायक खंयचे काणयेंतल्यान सुपरस्टिशियस आयडियाज वचच्यो न्ही, जावं खंयच्याय काणयेंतल्यान जेंडर बायसीस येवची न्ही, खंयच्याय काणयेंतल्यान खंयच्याय समुदायाचो अपमान जावचो न्ही. कळ्ळें न्ही? जेंडर बायसीस म्हणजे कितें, आमी कांय वेळार चली ती बायल असले, जावं खंयच्याय काणयेंतल्यान वायलन्स क्रूरते येवची न्ही, क्रूरताय येवचो न्ही. देर आर सम नेम्स. आनी हे तुमी जावं बरयतना सुद्दां बरयतली, येतली, आयकतली, शेअर करतली, तेन्नाच यू वील ग्रो. आय डोंट नो अबाउट युअर स्टेटमेंट, बट खंयच्या परीक्षकान म्हटलां आमी लोककाणयेक चड हें दिता, जाल्यार इट इज नॉट रायट. परीक्षकांक सदांच हें दिल्लें आसता सूचना की नव्या काणयेक नवी काणी आनी प्रेजेंटेशन. फायनली 90% ऑफ मार्क्स आर फॉर प्रेजेंटेशन. आणि नवी काणी ही विशयाच्या भितर ताका प्राधान्य मेळटली. ओके, कारण आनी आय नो, आय एम अवेर की काणकोणचे वाठारांतले शिक्षक जावं 70रीतले वाठारांतले शिक्षक त्या वाठारांतल्या विशयाक धरून बऱ्यो बऱ्यो काणी बरयतात. वी आर अवेर अबाउट इट. आनी हें जालें जाल्यार तेच चूक. सो आय एक्सेप्ट इट. ओके, फायन. एनी क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? येस. अशें कांय करनाकात भुरगे. अशें कांय, आनी थोडीं जाणां भुरगीं अभिवादन करतात. मुखार बशिल्ले मानेस आयचे मुखेल परीक्षक बाबड्यान तांकां ते पाठ 2 वाक्यां कित्याक दिता एक्स्ट्रा? ते गरज ना. ती हाका येना, कित्याक इलोक्युशन कॉम्पिटिशनाक येना. काणयेचो फॉर्मेट वेगळो. सो म्हज्या पयलींचे काणयेचें बी कांय ना. ताची जजमेंट स्टार्ट जाता काणी सुरू जातकच. आनी आतां आमी सांगलें बोध सांगप ना, तरी तुमी सांगलें पूण भुरग्याक कित्याक ख्यास्त आसता ती? आमी कपाळ हात मारता, आरे देवा हेका शिकयलो पूण इतलेंच. पूण भुरग्याचे मार्क्स कट करना. वी डोंट वॉन्ट अ चायल्ड टू बी लूजर फॉर आवर मिस्टेक्स. ओके.